Right. Exactly. Park madam. माती घालता येईल हय ती केली आता ही तेजे वयल्यान माती घाता ती लेवल केली तेंच्यानी हय दिसते पडले चल चलतच गेल्ले विकाक आमी दाखोवन दिल्ले की कशे भाशेन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल सोंसड्यार जो सॅनिटरी वेस्ट आसा डायपर्स जावं सॅनिटरी पॅड्स जावं हे सगळे डंप करून ताजे वयल्यान माती घालताली हरशी जे सॅनिटरी वेस्ट आहा तो कुंडय धाडपा आशिल्लो पूण हे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल सायंटिफिकली डिस्पोज करचे सुवातेर हे भाशेन डंप करून माती घालताले आनी जेन्ना एक्सपोज जालो आनी सगळे मिडियार बी आयले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इमिजिएटली इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकांय सेम मेळ्ळें आनी त्या प्रमाणे तांणी नोटीस सुद्दां दिली मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक चीफ ऑफिसराक आनी डायरेक्शन्सूय दिले ह्या बाबतींत पूण आज पळोवपाक गेले जाल्यार इतली नोटीस दिल उपरांत सुद्दां कसलोच केअर नासतना कसलोच काळजी नासतना सेम चालू आसा आज आमी व्हिडिओ काडले आमी कशे भाशेन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल वेस्ट आहा तो डंप करता आनी वयल्यान माती घालता एक स्टँड बाय जेसीबी धरले आसा एक वाटेन वेस्ट एम्प्टी करता ट्रक आनी इमिजिएटली लेवल करून ताजे वयल्यान माती घालतात हे आमी सामके रेड हँडेड धरिल्ले आसा आनी नॉट ओन्ली मिक्स्ड वेस्ट इवन जो ऑर्गेनिक वेस्ट आहा तो मार्केटांतलो पयला आमी ग्रीन वेस्ट आशिल्लो तो सुद्दां ते उडयला आनी ताजे वयल्यान माती घातला
सो हे जे चालू आसा ते हार्डली 5 ते 10 मिटर जे मनोविकास स्कुलाचे क्लासरूम्स आसा ती इतली लागीं आसा आनी जो वास ते येता अनबेरेबल आसा. भुरगीं कशे वास घेता ते आमकां समजना आनी इतली इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल इज हायली कंडेमेबल. आमी डिमांड करता की हेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि जे ऑथॉरिटीज आहात तांणी इमिजिएटली एक्शन घेवपा जाय. कित्याक दिस इज टोटल डिसरिस्पेक्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शन्स इन्क्लुडिंग द डायरेक्शन्स ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट. हायकोर्टान सुद्धा जायते डायरेक्शन दिल्ले आसा एज फार एज संसोरा इज कन्सर्न, बट ताजेय उल्लंघन चालू आसा. आमी मागता की ऑनरेबल हायकोर्टान हाजीय बी दखल घेवची. कशे भाशेन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हेजेर निष्काळजीपणान हे वेस्ट मिसमॅनेजमेंट करतात. आनी आमी हेवूय याद दिवपा सोदता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस जी धाडली आहा ते म्युनिसिपालिटीक एक सदांचे कार्य जावन गेल्ले आसा. कित्याक हाज्या पयलीं बी कांय वर्सां आदीं मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक 1,02,00,000 1.02 करोडांचो फायन घातिल्लो थंय पोल्युशन जालें म्हण. पूण तितूंतले ₹1 सुद्दां फारीक जावना. कित्याक तांकां खबर आसा हे सदांचेच म्हणून फाल्यां आनीक फायन येतली, हेडलायन जातले, पूण एक्शन कांयच जावपाना. पूण ह्या बाबतींत एटलीस्ट आमी जेन्ना इतले त्रास घेवन हे आमी एक्सपोज केल्ले आसा विथ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, आमी डिमांड करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड द गव्हर्मेंट इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवचें. हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. आनी तुमी पळयलें जाल्यार सकयल जे संस्थ्याक एंट्री पॉयंट जो आसा थंय आतां गेट घातिल्ले आसा. आनी गेट कित्याक घातल्या की कोणें भितर सरचें न्हय. ओके, पब्लीक एक बरें जालें, एक डिफरंट भास म्हणटा. प्रेसा सुद्दां अलाव करनात. फाटले कांय दिसां आदीं आमी जेन्ना थंय गेल्ले इन्क्लुडींग द प्रेस, सेक्युरिटी जे गेटीर आसा ताणें क्लियर कट सांगला की तांकां इन्स्ट्रक्शन आहा की कोणाक अलाव करचें न्ही म्हण. इंजिनियर्सांनी आनी सुपरवायझरांनी सगळ्यांक सांगलें म्हणटा ते कोणाक एंट्री दिवची न्ही, इन्क्लुडींग रिपोर्टर्स. सो हे एंट्री जे बंद केल्ले आसा दाखोवन दिता कित्याक लागून बंद केला. सो दॅट तांकां जाय ते भाशेन वेस्ट अनसायंटिफिकली डिस्पोज करपाक ही संदी मेळपा खातीर हे सगळें ब्लॉक करून दवरले आहा गेटार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.